पॉइंट डिमांड जे अपकमिंग बजेट सेशन आसा त्या बजेट सेशनाक लागून आमी आमचे फिशरीज मिनिस्टर निलकंठ हळदणकराक मेळले उलवाले आनी आयज आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक वयले. तितून आमचे एक मेन मुद्दो म्हणून आसा की जेन्ना मॅटर सबज्युडीस आसा हायकोर्टान तो मॅटर सबज्युडीस आसतना ही LED लायट फिशींग चालू कशें जालें. लास्ट मंथ ऑन 12 फेब्रुवारी आमी टीव्हीचेर येयला की LED लायट चालू आसा आनी आमी विचारले की हे LED ही जी बोट पळय आसा ती बोटीचेर एक्शन कितें घेतला म्हणून ते म्हणटा आमकां कांयच रिपोर्ट येवना म्हणटा. सो आमी ताबडतोब डिपार्टमेंटाक विनंती करता डिमांड करता की हे जेटीचेर आहा ते सुपरवायझर सस्पेंड करचे ताबडतोब सस्पेंड करचे कित्याक सगळे जेटीचेर जे आसा फूल स्विंग LED लायट चालू आसा. हे हायकोर्टाकूय भिना हे सरकाराचे कायद्याकूय भिना हे कोणाक भिना आनी हे गोंयचे फिशरमॅनाक आयज काबार करपाचो प्लॅन हे थोडे LED लायट ऑपरेटरांनी केलेलो आसा. हांव श्रीलंका गेल्लो आनी श्रीलंका जेन्ना गेलो आमी पळयलेलें आसा थिंगा जेन्ना आमी स्टडी केल्लें की थिंगा LED लायट यूज करून थिंगाचे पारंपारीक फिशरमॅन जे फिशरमॅन आहा ते सोंपोवन तेजे धंदो काबार जावन ते दुसरे धंद्यान गेले. सो ही पाडी आयज फिशरीज गोंयचे फिशरमॅनाक आनी गोंयची स्टेटीक जावपाची आसा. आनी तशेंच करून आमी मागला जे मालपे बोट जे आमी कितले बोटयो दवरले फिशरीज डिपार्टमेंटान दवरूनय हे मालपे बोट फूल स्विंग चालू आसा हे करून बुल ट्रॉलिंग चालू करून आतां ते रातचे येता. सो आमी मागला की डिपार्टमेंटान जे पळय गोवा मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट 1980चो आसा जो कायदो 80चो आसा तो कायदो एमेंड करचो आनी स्ट्रिंजंट फायन दिवचो म्हणून सीएमान सांगलेले की 10 लाख फायन दितलो म्हणून आमी तो 10 लाख फायन वन टायम फायन दिवचो म्हणून मागता सरकाराक. आनी तशेंच करून जे आयज आमी पळयलेलें आसा की हे सरकार आयज डीप सी फिशिंगाक न्यू परमिशन दिता. हे पर्सीन ओनर हे डीप सी ओनर हे आयज सगळे इलिगल इक्विपमेंट यूज करून आख्खो दोर्यो आयज काबार करता आनी बारीक फिशरमॅनाक आयज नुस्तें ना आनी हें चालू उरलेलें म्हाका दिसता कोणाकूय नुस्तें नासतलें. सो आमी मागला डिपार्टमेंटाक की इट इज टायम दॅट द गव्हर्मेंट कम्स अप विथ रेग्युलेशन. आमकां रिस्ट्रिक्शनां आसा इतली रिस्ट्रिक्शनां आसा आनी हे भायल्याच्या हातान असो पडोवंक उपकारना. हे मार्केट आमकां एक सेक्शन तरी दिवचें नाल्यार चलोवपाक दिवचें. हे फिशरीज डिपार्टमेंट आतां बांदता आनी एक्सिपिडेक दिता. सो वी आर आस्किंग वी आर डिमांडिंग द एक्सिपिडे चेअरपर्सन that this market should be run by fishermen or at least part of that should be given to the fishermen. Otherwise we will not allow the market to function. हे वॉर्निंग सरकारा कित्याक तुमी जाय तो हे करतले आनी आमी पळयत रावतले आनी आमी ओगी रावचे ना. पयले आमचो मेमोरंडम रेडी केला आणि फिशरीज मिनिस्टराक दिला रिगार्डिंग LED लायटाला. अजून पासून आमच्या गोंयान LED लायट चालू हा. सो आमी फिशरीज मिनिस्टरा कडेन मागला की जात तितली बेगीन हेंचेर एक्शन जावचें म्हणून. हे आयज सारके तोडी पावले हे लायटी घालून तोडी पावले. आमी मेमोरंडम मिनिस्टराकूय दिला तशेंच आयज फिशरी डिपार्टमेंटानूय डायरेक्टरा दिवपा येयलोलो. सो डायरेक्टर मेळोंक ना आमकां. आमचो वेळीप तो जो हो आहा डेप्युटी डायरेक्टर आहा ताका दिल्या आनी ताकाय एक्सप्लेन करून सांगला की हे LED लायट ह्यो घालून नुस्तें मारता तें जाता तितले बेगीन बंद करचें. जाल्यार तेणी सांगलां आमकां आपल्याक एक 8 दिसां टायम दियाय. तेंची खूंय बोटीचें इंजीन काडून खूंय येलो आहा. आतां हें इंजीन काडून तेणी खूंय येलां काय तें इंजीन कितें जालां तें आमकांय खबर ना. जाल्यार आमी डिमांड कोत्ताय ट्रेडिशनल फिशरमॅन हो आख्खे गोंयचे की LED लायट्यो ह्यो बंद जावच्यो म्हणून. आनी हेणी आमकां आश्वासन दिलोलें गोवोरमेंटानूय आनी आमी कोर्टानूय गायलोलें जाल्यार आजून पासून कोर्टाचो जजमेंट येवं ना. पूण आमी मागताय डिपार्टमेंटा कडेन की ही LED लायट बंद जावची.